प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 22वो विसवोर वोड 34 ते 40 पर्यंत. Mathew chapter 22 verses 34 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण सादुकींक ताणें ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताची परीक्षा करूंक ताचे भितरल्या एकल्या वकिलान एक असो विचार केलो. गुरुजी, समोर्तींत व्हडली आज्ञाची खंयची? जेजून प्रतिपाद केलो, सगळ्यान व्हडली आनी पयली आज्ञा ती ही, सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या जिवाच्या बोडान आनी सगळे तुज्या मनान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी तिचेच भाशेन दुसरी ती ही, तुजोच करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हे दोन आज्ञाचेर दवरलेली आसा सगळी समोर आनी प्रवादी. प्रितीच्या बाबणीनो, आमचें शिवर्तमान जें आमी आयज आयकलां, ज्या जाग्यार जेजू वरती आज्ञा आमकां शिकयता ती, ह्यो ज्यो शिकोवण जेजू दिता ह्यो कित्याक अश्यो घडल्यो आमी जाणो. आमी हे सगळे आयतार आमी देवाचें उतर आयकता जाल्यार आमी पळयता की जेन्ना फारिसेव जेजू कडेन येयल्ले आनी विचारलेलें, तूं कोणाचे पदवेन हें सगळें काम करताय, कोणाचे पदवेन तूं देवाचें उतर शिकयताय, कोणाचे पदवेन तूं आतां ह्यो पेकोणी आनी अजापां आनी मिलाग्री करताय. तेन्ना जेजून तांकां विचारलेलें, हांव हो जाबाब दिवचे पयलीं तुमी म्हाका सांगात, जोआन बातिस्तान आपलें काम देवाच्या पदवेन केल्लें वा मनशाच्या पदवेन केल्लें? आनी बाबणीनो, ते जाबाब दिवपाक पावना, कित्याक ते जाणो आसले की तो जोआन बातिस्त देवाचे पदवेन काम करतालो, पूण ताणें म्हणूंक ना. आनी म्हणलेलें जाल्यार जेजू म्हणटलो आहलो, तुमी कित्याक ताचेर बाबार दवरूंक ना. आनी मनशाचे पदवेन म्हणला जाल्यार सगळो लोक जाणो आहलो की जोआन बातिस्त एक प्रवादी आसलो म्हणून, आनी ते लोकांक भियेताले. आनी मागीर जेजून म्हणलें आमी नको, आनी जेजून तांकां सांगूंक ना. तेज्या उपरांत जेजून 3 वोपारी घातल्यो आनी 3 वोपारी मदें सगळीशी शिकोवण दिली. तेन्ना ही फारिजेवांची आड आसली ती शिकोवण. आनी आतां हे फारिजेव इतले रागाबोरीत जाले, ते आतां गेले, ते आतां जेजू त्रासान उडोवंक सोदताले. तेजे उपरांत सादुसींक धाडले. हेरोद पादशाक, हेरोदाच्या ताका म्हणटात हेरोदियन्स, तांकांय धाडले जेजूक त्रासान वा जेजूक एका फसोवपाक. आनी आयज बाबणीनो, जेजून ह्या हेरोद्यांक तांकां थोंड केल्ले, सादुसींक थोंड केल्ले, आनी आतां ते येयल्ले फारिजेव जेजूक परतून त्रासान घालपाक, की ते आतां जेजूक फसोवंक सोदताले. आनी बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचता त्या शिवर्तमानान हो जो फारिजेव येयल्लो जेजूक विचारपाक, तो कित्याक येयल्लो? तो येयल्लो विचारपाक की ताका तो जाणो आसलो व्हडली आज्ञा खंयची ती. आनी तरी सुद्दां तो येता जेजू कडेन, म्हणटा, गुरुजी, समोर्तीन व्हडली आज्ञा ती खंयची? बाबणीनो, आमी जेन्ना प्रश्न विचारता, आमकां कसलीच गरज आहा, आमकां कसलें सजमणी ना, आमी जेन्ना प्रश्न विचारता, आमी विचारूंक जाय, आमकांच विचारूंक जाय. हो जो प्रश्न हांवें विचारला, हांव विचारतां कित्याक म्हाका ही चवकशी करून म्हाका भावार्थ धरूंक जाय, म्हाका पूर्ण सजमणी मेळोंक जाय. पूण थोडो लोक प्रश्न विचारता दुसऱ्यांक फसोवपाक, दुसऱ्यांक त्रासान उडोवपाक, दुसऱ्यांक बोणकोणीन घालपाक, दुसऱ्यांची लॉस करपाक. आनी हे जे फारिजेव जे सगळी आज्ञा जाणो आसले, ते सगळे ते शिकयताले ही आज्ञा. पूण ते जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, गुरुजी, समोर्तीन व्हडली आज्ञा ती खंयची? आनी बाबणीनो, जेजू देव, ताजे कडेन देवाची सगळी जाणवाय आसली. आनी जेजू कितें करता? जेजू जेन्ना जबाब दिता, तो ह्या समोर्ती भायल्यान कसलीच जबाब दिना. तो जेजू म्हणटा, सगळ्या व्हडली आनी पयली आज्ञा म्हणटा ती ही, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवीच्या बोडान
आनी सगळ्या तुज्या मनान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी तेच भाशेन दुसरी तीही तुजोच कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या म्हूण आज्ञाचेर दवरलेली आसा सगळी सुमर्थ आनी प्रवादी. भाव भयणीनो, जेन्ना ते फारिजेव आयिल्ले जेजूक प्रश्न विचारपाक, ते कितें सजमताले, जेजू कितें जबाब दितलो? जेजू शिकयतालो देवाचो मोग, जेजू शिकयतालो देवाची कृपा, जेजू शिकयतालो देवाची काकूट. आनी जेन्ना ते येयल्ले जेजू कडेन हो प्रश्न विचारपाक, जेजू गुरुजी सुमोरतीन व्हडली आज्ञा ती खंयची? आतां जेजून म्हणूंक जातालें, पयात सगळी आज्ञा ताणें म्हणलेलें जाल्यार जे सुमोरतीन बरयलां, ताणें जे कायद्यान बरयलां, मोग करूंक जाय. पूण जेजून कितें म्हणलें? जेजून म्हणलें, ही जी आज्ञा बरयल्या ती बरी हा, पूण सगळेवण म्हणजे सुमोरतीन आनी प्रवादीन जे सांगलां तें व्हडली आज्ञा म्हणल्यार मोगाची. आनी भाव भयणीनो, जेजून कितें सुमोरती वयर आड उलयल्लो जाल्यार ते म्हणटले आहले, तो आतां सुमोरतीच्या आड उलयता. समजा जेजून म्हणलेलें आनी कितें जबाब दिलो, लोक म्हणटलो आहलो, अरे तो आतां आमकां काकूट शिकयतालो, कृपा शिकयतालो, देवाचो मोग शिकयता, आनी कितें असलो जबाब दिता. म्हणटच ते जेन्ना फसोंक येयल्ले, जेजून तांकां असो जबाब दिलो की ते आतां आपलें तोंड बंद करून, आपली मान खाली करून ते घरा गेले. कित्याक जेजून जो जबाब दिलो, जेजून दिलो जबाब मोगाचो जबाब. ताणें सांगलें, सुमोरतीन आनी प्रवाद्यांनी तेच एक वस्त सांगत आसात, आनी कितें तें? मोगाचें. देवाचो मोग करूंक आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, आमच्यान आमच्या देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जायना ज्या भाशेन त्या लोक करतालो. कित्याक आतां आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा. ज्या दिसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, सोत मानला जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरोंडार मानला, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आपलो मेर नासलेलो मोग आमचे भितर उतयला. आनी त्या मेर नासलेलो मोग आमकां आतां देवाचो मोग करपाक आमकां दिता. म्हणजे देवाचो मोग करपाक म्हणजे कितें? ताचें उतर पाळपाक, ताचें उतर करपाक. ना तर बाब आमच्यान तें उतर करूंक जायना, तें उतर आमच्यान पाळूंक जायना. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाचो मेर नासलो मोग आमचे भितर उतयल्लो. आनी तो मोग देव पवित्र आत्म्या उदेशी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, तो उतयता आमचे भितर. आनी त्या मोगा वरवीं आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, ताचें उतर पाळूंक जाता. आनी आतां आमच्यान हो मोग आमकां मेळ्ळा तो आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या दुस्मानांक पासून आमच्यान तो मोग दिवंक जाता. तर भाव भयणीनो, आयज खिरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर पाळूंक सुरवात करुया. जितलो मोग, देवाचो मोग आमचे भितर तो उतयता, तो आमी देवाक आमी भेटोया, आमी आमच्या पेल्याक भेटोया. तो देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक सगल्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. आनी खिरीत भाशेन देवाचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.